दीस बुधवार, मार्चाची 5 तारीख 2025. सिंजिसो वा गोब्रासो बुधवार. पहिले वाचप जोएल प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. अध्याय 2 वळ 12 तावन 18 पर्यंत. सर्वेस्पर म्हणटा, उपास करून, रुदान करून, हुस्कार सुस्कार सोडून सगळ्या तुमच्या काळजान आतां तरी म्हजे सरशी परतून येया. तुमची काळजां पिंजा, न्ही तुमची वस्त्रां. सर्वेस्परा तुमच्या देवाशी परतून येया, कित्याक तो मोवाळ आनी काकुळदार, सोंसणीक आनी दयेन भरलेलो, आनी ख्यास्त लावचे विशीं तो सुरसुरता. कोण जाणा, तो आपले मन बदलीत, सुरसुरत आनी आपणा फाटल्यान एक आशिर्वाद सोडून वसत. तेन्ना तुमी सर्वेस्परा तुमच्या देवाक अन्न बलयो आनी पिवनारपणां भेटोवंक शकतल्यात. सियोनांत एक तुतुरी वाजया, एक उपास परगट करा, एक संभ्रमीक जमात आपया. लोकांक एकठांय करा, एक पवित्र सभा जमया. मालगाड्यांक एकठांय करा, भुरग्यांक जमो करा, दुदाच्या बाळकांक पर्यंत. न्हवरो आपले कूड सोडू आनी व्हंकल आपलो पलंग. द्वार मंटपा आनी वेदी मदें याजक आनी मण्यारी रुदान करूं आनी म्हणू, सर्वेस्परा तुज्या दया कर. तुज्या दायजाक केण्यांक पाड जावंक दिनाका. राष्ट्रां तांच्यो खेबडायो करिना जावं. तांचो देव खंय आसा अशें म्हणूंक राष्ट्रांक कित्याक कारण दिवचें. तेन्ना सर्वेस्पर आपल्या देशाच्या मोगान भरलो आनी ताणें आपले परजेची काकुळट केली. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 51, 3 तावन 4, 5 तावन 6 AB, 12 तावन 13, 14 आनी 17. श्लोक. आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळट मागता. काकुळदारा देवा म्हजी काकूट कर. बोव कणवळ्या देवा म्हजे गुन्यांव पुसून काड. धू तूं म्हाका म्हज्या अपराधाच्या खतांतलो. नितळ कर म्हाका पातकाच्या चिकलांतलो. श्लोक. आमी पातकी सोम्या तुजी काकूट मागता. म्हजो गुन्यांव हांव वळखून घेतां. म्हजे पातक सदांच म्हजे मुखार दवरतां. तुजेरच हांव सुकलां आनी तुजे मुखार वायट जावन नाशिल्लें हांवें केलां. श्लोक. आमी पातकी सोम्या तुजी काकूट मागता. एक नितळ काळीज म्हाका रसून दी देवा, आनी नव्यान एक धड मोन म्हजे थंय आसा कर. तुज्या दोळ्या मुखा वयलो म्हाका पयस उडयनाका. तुजो पवित्र आत्मो म्हजे तावन काण व्हरिनाका. श्लोक. आमी पातकी सोम्या तुजी काकूट मागता. तुजे सडवणेचो संतोष परत्यान हांवें बगीसो कर. एक उदार मोन दिवन म्हाका थीर कर. सर्वेस्परा उगड म्हजें वोंड आनी म्हजें तोंड तुजी कीर्त नावाडू. श्लोक. आमी पातकी सोम्या तुजी काकूट मागता. दुसरें वाचप. सांव पावलान कोरिंथकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप. अध्याय 5 वळ 20 तावन अध्याय 6 वळ 2 पर्यंत. भावा भयणीनो, तर आमी क्रिस्ताचे दूत. आमचे मुखांत देव तुमकां उलो दिता. देखून क्रिस्ताचे नांवी आमी तुमचे लागीं अशें विनंती करता.
देवा लागीं राजी जाया. पातकाचें खत नातलेल्याक देवान आमचे पासत पातकाचें बलिदान केलो. अशें आमकां ताचे उद्देशी देवाचे नितीवंतपण जोडलेली पर्जा जायशी केली. देवाच्या कामांत ताचे सहवावरडी जाल्ले आमी हे परी तुमकां उलो दिता. देवातावन तुमी घेतल्या ती कुरपा व्यर्थ करून घेनाकात. कित्याक ताणेंच अशें म्हळां, आयन्न काळार हांवें तुजें मागणें आयकलें. सडवणेच्या दिसा हांवें तुका आधार दिलो. होसो तो आयन्न काळ, होसो तो सडवणेचो दीस. देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार. उद्गार सर्वेस्पराक जय जय. आज तुमची काळजां धारून करिनाकात. बगार सर्वेस्पराचो ताळो आयकयात. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. सामात्या प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 6 वोळ 1 तावन 6 पर्यंत आणि वोळ 16 तावन 18 पर्यंत. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, तुमच्यो भक्तीच्यो करण्यो मनशा मुखार. तांणी त्यो पळोवचे खातीर तुमी आदारीनाशें सत्राय घेया. नाजाल्यार तुमच्या सर्गींच्या बापा लागसो कसलोच प्रतिफळ तुमकां लाभसो ना. देखून तूं दान धर्म करतना तुज्या मुखल्यान कोंब वाजयनाका. कपटी सिनेगोगांनी आनी रस्त्यांनी हेरांतावन शेवस्की जोडचे खातीर तशें करतात. खरेंच हांव तुमकां सांगतां, तांकां आपलो प्रतिफळ येदुळूच मेळोन जाला. पूण तूं दान धर्म करतना तुजो उजवो हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक कळना जावं. अशें तुजें दान धर्म गुटान जावं आनी गुटान केल्लें पळयल्लो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. तुमी मागतना कपट्या सारकीं जायनाकात. आपणाक मनशांनी पळोवचे खातीर सिनागोगांनी आनी रस्त्याच्या कोनशांनी उबे रावन मागूंक तांकां चड खुशी. खरेंच हांव तुमकां सांगतां, तांकां तसो प्रतिफळ येदुळूच मेळोन जाला. पूण तूं मागतना तुज्या गुपीत कुडा भितर रीग, दार धांपून आनी थंय गुपीत आसात त्या तुज्या बापा लागीं माग. आनी तुवें गुटान केल्लें पळयल्लो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. तुमी उपास करतनाय कपट्यां बरी तुमची मुखां बावयनाकात. ते आपूण उपास करतात म्हणून लोकांक दाखोवंक आपले सारकेंच भोंगयतात. खरेंच हांव तुमकां सांगतां, तांकां तांचो प्रतिफळ येदुळूच मेळोन जाला. पूण तूं उपास करतना तुज्या माथ्याक तेल माग आनी तुजें मुखामळ धू. अशें तूं उपास करताय म्हणून गुप्ती आसलेल्या तुज्या बापाक शिवाय हेरांक तें कळना जावं. तुवें गुटान केल्लें पळयता तो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दिता. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. आज प्राचीत काळाचो पयलो दीस. 40 दिसांच्या प्राचिताच्या पवित्र आनी अर्थभरीत पैणाचें पयलें मेट. जेजूच्या कश्टा, मरणा आनी पुनर्जीवनपणाच्या संभ्रमाक आयती जावन ह्या दिसाचे आमचे प्राचिताचें पैण कशें आसा जें म्हणलें प्रस्तावन आयची देवस्तुती आमकां भोव अर्थभरीत रितीन दिता. मनीस पातकी, खोटेपण मनशा सैमीक. वायटाच्या अंधकारांत तवळ तवळ आमी सासपतां आनी वाट चुकून चलता. पूण हो सगळो प्राचीत काल आमची पातकां मतीन चिंतून सुस्कारसो वा आमचे सलवणे खातीर दुखां कळोवचो काल न्ही. बगार आमचे जिणये काळोखांत
देव खुद्द आमचो उजवाड जाता. चुकले वाटेर मेटा दवरच्या आमकां आमचो सर्गीचो बाप सारकी वाट दाखयता. तूं पातकी म्हणून जर्तीकरच्या उतरांनी फातरावंक अत्रेकच्या सगळ्या संवसारा समकार मोगान वेंग मारून परत एक अवकाश तो फावो करता म्हणून देवाचो मीत मेर नागलेलो मोग आनी बोगसाणे नियळसो काल. त्याच कारणा खातीर प्राचीत काळा भितर सरूंकू आयती जाल्ल्या आमचे थंय फारिजेवांचें कपट पडूं नाका. सत म्हळ्यार कितें म्हणून हात दिवन स्वताक सनेगार केल्ल्या पिलाताचो गर्व नाका. सोम्याक एक सुरो सोण्ण पोळण गेल्ल्या शिसांच्या काळजांत खंचलें भे सयत नाका. जेजू म्हजे पासत एका गवळ्या परी मोवाळायेन भरिल्ल्या बापाय परी सदांच राखून आसा म्हणलें सत वळखून घेवन प्रामाणीक मागण्या आनी निस्वार्थ प्राचिताद्वारी सोम्या संगी आमची कुर्सा वाट समकोवंक आयती जावया.